लेक आमी साफ करूंक आयज एके भशेन इनिशिएटीव घेतला कित्याक हे लेकीन खूब वास येता सारको एकदम घाणीचो वास रावंक जायना आनी सकाळचो आनी दनपारचो रातचो वास सांजेचो वेळार खूब लोक हांगा पासय मारूंक येता तांकांय बी खूब भलायकेक वायट आहे. दुसरें म्हळ्यार हांगा हायर सेकंडरी आसा त्या भुरग्यांकूय खूब वास येता शाळेन स्कॉलान बसोंकूय बी सारकें बरेपणान मेळना म्हणटच भलायकेचें पळोवन लोकांचें आनी तशेंच पर्यावरण सांबाळपाक नितळ करपाक आमी हो आयज निर्णय घेतला आनी हो इनिशिएटीव घेतला. आमची ही लेक पयली सुवातेर आमची पिळगोजेची आनी ते पासत हें आमकां खूब अधिकार आसा आनी आमीच सांबाळटले अशें मनान धरून जायतो लोकूय एकठांय जाला ही लेक सांबाळपाक. The lake is in possession of the original owners of the lake are the Fabrika, but now the government is trying to take over the lake, and we have challenges, matters coming up for hearing tomorrow afternoon. So once we win the case and get possession, then we will ensure that this lake is utilized by everybody for walking. It will be cleansed and we will maintain it in the right manner. Right now the government has done nothing on this lake since the time it was constructed. For the last 2 years now, the Fabrika only and the parishioners are cleaning and repairing it and maintaining it.